नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बिहारात विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी कडच्यान सरकार घडोवपा खातीर बसकांची सुरवात. फुडल्या सप्तकात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या आमदारांची जातली बसका. राजकीय फुडाऱ्यांनी वक्तव्यां करतना संयम दवरचो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची सुचोवणी. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान मडगांवां रवींद्र भवनात जाली मुखेल कार्यावळ. धर्तरेवेल्या घटकांचेर आदिवासींचो पयलो अधिकार. मुखेलमंत्री. 72व्या अखिल भारतीय सहकार सप्तका दिसा निमतान म्हापशा आनी सांखळे जाल्यो कार्यावळी. मुखेलमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्रात आशिल्ल्या संस्थांचो केलो भोवमान. आणि गोंय क्रिकेट संघटनेची जाली वर्सुकी सर्वसाधारण बसका. धारगळच्या क्रिकेट मैदाना खातीर सरकारा कडच्यान तेंको मेळपाची अध्यक्ष महेश देसाय हांणी उक्तायली आस. आणि आता खबरो विस्तारान. बिहार विधानसभा वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या जैता उपरांत ह्या आघाडीचे सगळे फुडारी खोस मनयताना दिसतात. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी ह्या जैताची खोशी साऊथ कोरियांत मनयली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी ह्या खिणाक दक्षिण कोरियाच्या भेटेर आसात. तांणी वांगडा आशिल्ल्या लोकांक मिठाय भेटोवन ह्या जैताची खोशी मनयली. मजगतीं बिहारात सरकार घडोवपाची कवायत नेटान सुरू आसा. काल राती जनता दल युनायटेड पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आनी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. ह्या भेटे उपरांत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी लेगीत अमित शाह हांची भेट घेतली. बिहारचे भाजपाचे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आनी विनोद तावडे हांणी लेगीत घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन परिस्थितीची म्हायती करून घेतली. आयज बिहारात भारतीय जनता पक्षान वेचून आयिल्ल्या भाजपाच्या आमदारांक जनते मदीं वचून जैताची परबी जनतेक दिवची अशें सांगलां. अजून मेरेन बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आपल्या मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिवंक ना. फुडल्या सप्तकांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या आमदारांची बसका जावपाची आसा. बिहारात वेंचणुकेचे निकाल आयल्या उपरांत राष्ट्रीय जनता दल पक्षांत धुसफूस सुरू जाल्या. लालू प्रसाद यादव हांची धूव रोहिणी आचार्य हिणें राजकारण सोडपाचो निर्णय घेतला. तिणें लालू प्रसाद यादव हांच्या कुटुंबांतल्यान लेगीत आपूण भायर सरला अशें सांगलां. एक धूव, एक भयण आनी एका आवयक काल अपमानीत केला. वायट शब्द वापरले, मारपा खातीर चप्पल उबारले, पूण आपणे आत्मसन्माना कडेन तडजोड करूंक ना. सत्याचें समर्पण करूंक ना आनी म्हणूनच आपलो अपमान जालो अशें रोहिणी आचार्य हिणें X ह्या समाज माध्यमाचेर भावूक संदेशांत बरयला. मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे अमित मालवीय हांणी ही घडणूक पुरायपणान लालू प्रसाद हांच्या कुटुंबांतली आसा अशें म्हळां. कुटुंबीक म्हत्वाकांक्षे खातीर पयलीं चल्याक भायर काडलो आनी आतां चलयेक पक्ष आनी कुटुंबांतल्यान भायर काडला अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे नीरज कुमार हांणी म्हळां. बेटी ने लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया. उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया. कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी ये समझना चाहिए. और RJD का पूरा परिवार और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है. ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया. पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं. पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है. कुटुंबातलो हो वाद बेगीनूच सोंपचो अशें मागता अशें केंद्रीय मंत्री आनी लोक जनशक्ती पक्ष रामविलासचे मुखेली चिराग पासवान हांणी सांगलें. पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं. हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है. मैंने हमेशा तेजस्वी हो, तेज हो, मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है. ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे. कुटुंबातलो वाद बेगीन सोपून सगळे बेगीनूच जाग्यार पडटले अशी आस्त खासदार मनोज तिवारी हांणी उक्तायल्या. लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे.
रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाच्या प्रकरणात सोद संस्थांचो वावर नेटान सुरू आसा। देशभरात हरियाणा मॉड्युलाकडेन जोडिल्ल्यांक अटक करप सुरू आसा। ह्या प्रकरणात 9mm पिस्तुलाच्यो गुळयो घडणूक थळावयल्यान पुलिसांनी जप्त केल्या। अशा प्रकारच्यो गुळयो संरक्षण दळ वापरता। ह्यो गुळयो आतंकवादी उमर हांणी वापरल्या काय कितें हाचो सोद सुरू आसा। मजगती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान आनीक 3 दोतोरांक अटक केल्या। 2 मेवास आनी एकल्याक पठाणकोटांतल्यान अटक केल्या। ह्या सगळ्यांचो संबंध अल-फलाह युनिव्हर्सिटी कडेन आसा। ह्या दोतोरांनी संशयितांक चुकीच्या पद्दतीन मजत केल्ल्याचो दुबाव आसा आनी सोद वावरांत आडमेळी हाडिल्ल्याचो आरोपूय आसा। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम पुलीस स्थानकात शुक्रारा जाल्ल्या स्फोटाची चौकशी झुजा पावण्यार सुरू आसा। ह्या घडणुकेत 9 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार बरेच जाण जखमी जाल्ले। नौगाम पुलीस स्थानकाचो वाठार ह्या घडणुके उपरांत सील केला। छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात कुख्यात माओवादी ज्वालामुखी हाचो सोद घेवपा खातीर खासा सोद अभियान सुरू केला। ताची गोपनीय माहिती मेळ्ळ्या उपरांत जिल्हो राखीव दळ आनी हेर दळांच्या एकवटीत अभियानात आयज सकाळ सावन हे सोद अभियान सुरू जालें। चिंता गुफा, राग नाजकी आनी साकेतजी पुलीस स्थानकाच्या मजगती आशिल्ल्या काली गुरख वाठारांत सोद अभियान सुरू आसा। ह्या वेळार जाल्ल्या फारपेटात सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 3 नक्षलवाद्यांक मारून उडयले। मारून उडयल्ल्या नक्षलवाद्याकडच्यान स्फोटकां आनी शस्त्रास्त्रां जप्त केल्यांत। आनी खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। मरून आपका अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है। ये अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पळोवया मुखावयल्यो खबरो। भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान पुराय देशभर जनजातीय गौरव दीस काल मनयलो। ह्या फाटभुंयेर काल गोंयांत मडगांवच्या रवींद्र भवनात मुखेल कार्यावळ आयोजीत केल्ली, जातूंत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नवीनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। जल, जीवन आनी जंगल हो बिरसा मुंडा हांणी दिल्लो मंत्र आमी पुरायपणान पाळपाचो यत्न करता। धर्तरेचेर आशिल्ल्या दरेका घटकाचेर पयलो अधिकार आदिवासींचो आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें। त्यांचो जीवनपट, त्यांचे चरित्र हे सगळ्यांच्या मुखार दवरपा खातीर आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान आनी आमचे ट्रायबल मंत्री बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी बिरसाजींची ज्वाला हे पुस्तक तांच्यांनी बरयलां आनी हांव खरोखरूच ट्रायबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर हांचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी हो विशेष असो तांचेर बिरसाजींची ज्वाला हो ग्रंथ तांच्यांनी बरयलो। तांच्यांनी ह्या आधाराचेर आमी जाका म्हणटा की तांचो जीवन चरित्र पिक्चराच्या रुपांतल्यान आयच्या तरणाट्यांक कळपाक जाय, म्हणून आमच्या आर्ट एंड कल्चर आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांच्या जिवनाचे चित्रपट तो निर्मीत केला। त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव अभिनंदन करता। नेटान परत एकदा त्या सगळ्या कलाकारांचे अभिनंदन करात। आणि ह्या निमित्तात आमी म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडांचो जीवनपट हो सगळ्यांच्या मुखार उरतलो।
मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे अनसंग हिरोज जेका आमी म्हणटा की स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेले असे कितलेशेच हिरोज आशिल्ले या जगा समोर केन्ना हाडूंक ना, भारता समोर केन्ना हाडूंक ना. पयले फावटी जर तांकां केन्ना हाडले आसत जाल्यार ते मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014च्या उपरांत. भगवान बिरसा मुंडा हांणी 25 वर्सां पिरायेत समाजा खातीर केल्लो वावर आमकां आदर्शवत आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पेडणे पासून बिचोली पासून काणकोण पर्यंत या सगळ्या गोंयभरांतले जे बायकर्स आसा ते ह्या रॅलीक सहभागी जाल्ले आणि आज आजच्या ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान किंवा जे आमी फाटले अनेक दीस हे कार्यक्रम केले ताच्या माध्यमांतल्यान की आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आणि आमकां विकसीत भारताचे एक स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा आणि विकसीत भारत करता आसतना अनेक मुद्दे आमच्या समोर दवरता आसतना एक मुद्दो जो मुद्दो आमकां लागता आनी आमकां संबंदी आसा तो भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आणि भगवान बिरसा मुंडाचे हे 150वें वर्स आसा. जनजाती गौरव वर्ष म्हणून साजरे करपाचो आदेश दिलो. तशेंच भारत सरकारान आदेश दिल्लो आसा आणि तोच मुद्दो आमी गोंयांत आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्याय वर्साक आसा तांची जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी केल्ली आणि ह्याय वर्साक आमी ही जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी करपाचो प्रयत्न करता आसतना की आपल्या एक मोठे विकसीत भारताचे स्वप्न आमी पळयतात. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. गोंयांत नाताळ आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपाची तयारी व्हडा दबाज्यान सुरू जाल्या. नवे वर्स मनोवपा खातीर देश विदेशांतल्यान व्हडा संख्येन पर्यटक गोंयांत येतात. ह्या वर्सा क्रिस्तांव समाजा सयत हॉटेल उद्देजकांनी लेगीत नाताळाची परब मनोवपा खातीर तयारी नेटान सुरू केल्या. व्हडल्या हॉटेलांनी केक मिक्सिंगाची कार्यावळ पर्यटकांच्या हाजेरींत सुरू आसा आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळटा अशें रॅडिसन हॉटेल वेवस्थापनाचे वेवस्थापक राजेश राधाकृष्णन हांणी सांगलें. So today we are fortunate enough to have the annual cake mixing ceremony just before the Christmas, which is due on the 25th of December. So every year we do this big gala event, so where we call all the guests from Goa, from the hotel, and all the near and dear ones who wants to just come to the hotel, participate in the cake mixing ceremony, and put their blessings into the mixture, which will again be transferred to a plum cake, which we will all have during Christmas time. So it's a nice pomp. We celebrated with great pomp and show, and we just had this wonderful evening with the live band, and then all the guests from Radisson Goa Kandalium, plus we had a lot of Goan friends or patrons who are from Goa, so they all participate in this big event. So every year it's a recurring event, and even next year also we will be doing this. साखळेत आयोजित केल्ल्या 72व्या अखिल भारतीय सहकार सप्तका निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीत गोंयभरात आशिल्ल्या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या संचालकांचो भोवमान मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालो. सहकाराच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगत ह्या संकल्पनेचेर ह्या वर्साचो हो सप्तक मनयतात. दरेका सहकारी संस्थेन रीण दिवचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ली प्रधानमंत्री विमो येवजणे अंतर्गत लोकांची नोंदणी करची, जेणे करून एखाद्या रीणकाराच्या बाबतीत जर वायट घडणूक घडली जाल्यार ताचें रीण बुडचें ना आनी सहकारी संस्थांक लुकसाण सोंसचें पडचें ना अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. प्रत्येक क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन लोन दिवच्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पीएम इन्शुरन्स केला. म्हणजे तो पीएम जीवन ज्योती आणि पीएम एक्सिडेंटल डेथ हेच्या खातीर 2 इन्शुरन्स आसात. मॅक्झिमम कॉस्ट भरची पडटा ते 250 रुपया वर्साक. म्हळ्यार 100% गॅरंटी तुमकां 2 लाख रुपया परत येतले हेजे. निदान ताका तुमी 2 लाख रुपया दिले आनी कितेंय जर त्या मनशाक जालें जाल्यार निदान 2 लाख रुपया तरी परत येतले हेजी गॅरंटी. ताच्या खातीर ताका सांगलां एक सर्क्युलर इश्यू कर. सोमारा तूं सर्क्युलर इश्यू करून सोड, जेणे करून सगळ्या क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जो लोन काडून असो वयता पळय न्ही म्हणजे बुडोवपाकूच जो लोन काडटा आनी चुकून तोच बुडटा तितके तरी पयशे परत येतले. आसा अशें निदान ते तरी जातलें. म्हणजे लोकांचे 2 लाख रुपयाचे तरी एश्युरन्स हे निदान तितके दिवपाक मेळटले, बट ते करचे. 72व्या अखिल भारतीय सहकारी सप्तका निमतान म्हापशा विभागीय उपसहकार निबंधक कार्यालया वरवीं मांद्रेच्या जिल्हो पंचायत सभाघरांत खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें.
ह्या कार्यावळीत आमदार जीत आरोलकर मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। शेतकामत्यांनी शेत पडींग दवरिनासतना गोरवांक लागपी चारो शेतान रोवचो, जेणे करून दूध उत्पादन करतल्या शेतकारांक गोरवा खातीरचो चारो सोदपाची गरज पडची ना, अशें मत आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या कार्यावळीत उक्तायलें। जे शेतकरी शेत करना तांकां बी ओपनली अनाउन्स करता की जेंची शेतां पडींग ना, एक तर तुम्ही लिजार दिया, 11 महिन्याच्या लिजार दिया किंवा 6 महिन्याच्या लिजार दिया, नाजाल्यार तुम्ही करा। जे शेतकरी जर पडींग आहा आनी तांकां दिसता पयशे ना आनी करूं शकना आमी, म्हणजे शेत करूं शकना, जाल्यार आमी पयशे दितले। कित्याक फक्त ग्रीन फॉडर प्रोड्यूस करपाक, कित्याक डेरी उरली, गाई गोसा उरले, आनी ग्रीन फॉडर व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी ताका लागून ग्रीन फॉडर भायर वयचें ना खंयच्यान हाडून तेंचें खाण, हांगासलीच शेताची पडींग आहा त्याच शेतकऱ्याक सांगतले तुम्ही करा, तुमकां आमी पयशे दिता आनी तो ग्रीन फॉडर तेंचेच कडल्यान घेतले, आमी डेरी करतले, डेरीचे मिल्क प्रोड्यूस जातले, तेच मिल्क प्रोड्यूस जातले, त्याच्याच पयशांनी 200 कुटुंबाची घरां चलतली आनी तेतूनच आमची म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत जातली। सो हे बारीक बारीक जे गोष्टी आहात ह्या आमच्या समाजा खातीर केल्या। 28 नोव्हेंबराक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या पर्तगाळ मठांतल्या कार्यावळीचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याचेर परिणाम जावचो ना, आपूण ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतलो अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना स्पश्ट केलें। पीएम 28 तारखे दिसात येता आणि पीएमचो हांगासर आसा 3 ते 4:30 पर्यंत। ताज्या उपरांत पीएम 4:30 वचपाचो आसा, त्या खातीर समारोपाचो प्रोग्राम 5:30 सुरू जाता, तसोच 5:30 सुरू जातलो। समारोपाचो कार्यक्रम कांय डिस्टर्ब जावचो ना आनी सीएमूय बी समारोपाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतलो। 28 नोव्हेंबराक पर्तगाळ मठात जावपी पर्तगाळ मठाच्या 550व्या स्थापणूक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे पर्तगाळ मठांत आगमन जातलें। हे फाटभुंयेर तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पर्तगाळ मठाक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या वेळार तांणी पर्तगाळ मठाच्या स्वामींची भेट घेतली आनी सुरू आशिल्ल्या वावराची म्हायती करून घेतली। पर्तगाळ मठाक रामाची भव्य मूर्त उबारून आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपाचो वावर स्वामीजींनी केला अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। श्रीमान विद्याधीश्वर तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम 26/11/2025 से लेकर 7/12/2025 तक चलेगा। प्रभु रामचंद्र जी का बड़ा स्टैचू इस पर्तगाल मठ के कैंपस में हो रहा है। इस पूरे कैंपस का इनॉग्रेशन करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। 550 साल पर्तगाल मठ को इस कानकौन एरिया में कंप्लीट होने के कारण स्वामी जी ने इतना बड़ा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन जो डेवलप किया है, इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 28 तारीख पीएम की विजिट की पूरी तैयारी हम रिव्यू लेने के लिए मैं खुद यहाँ पे था। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं इस पंचशताब्दी महोत्सव में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से भी श्रीमान विद्याधीश्वर तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याच्या चल्याची गुळी मारून हत्या केली। 2 अज्ञात हल्लेखोरांनी 40 वर्सां पिरायेच्या नवीन अरोडा हांची घरा येता आसतना हत्या केली। ह्या घडणुके उपरांत तांच्या नातेवाईकांमदी दुःख पातळ्ळां। घडणुकेची खबर मेळ्ळ्या उपरांत थळावे आमदार रणबीर सिंग भुल्लर आणि फिरोजपूरचे एसएसपी भूपेंद्र सिंग घडणूक थळाचेर पावले आणि हत्या केल्ल्या गुन्यांवकारांक बेगिनात बेगीन धरतले अशें आश्वासन दिलें। ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांक आमी बेगीन धरतले अशें भूपेंद्र सिंग हांणी सांगलें। 3 अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ये अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते 2 अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डेथ हो गई। ते बड़ा अफसोसनाक एक यह इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस की मुस्तैदी असी पिछले दिनों बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां ते कार्रवाइयां करते आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट यह इंसीडेंट हो गया तो अफसोसनाक इंसीडेंट है। तो ये सारे शहर वास्ते साडी पुलिस वास्ते भी तो असी इहदे विच पूरा हुण जोर लाया होया। 8-9 टीमां बनाईयां होईयां ते जल्द तो जल्द असी उन्हां नूं गिरफ्तार करांगे ते उन्हां ते जिहड़ा बनदी ढुकवीं
सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरण आयिल्ले नवीन हाचो बापूय आनी आजो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आसा आनी शारांत अराजक पातळोवपा खातीर ही घडणूक घडयल्या अशें अशोक बहल हांणी सांगलें। मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो आरएसएस के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने, तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी आरएसएस के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो आरएसएस नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा के विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब, तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उसके सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां, जो लगदा उसदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी ते उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। उत्तर प्रदेशातल्या सोनभद्रांत आशिल्ल्या उबरा फातरांच्या खणीत पडिल्ल्या तळपांक लागून 2 कामगारांक मरण आयलां, जाल्यार लागीं 12 कामगार खणीत आडकून पडल्यात। जिल्हो अधिकारी आनी पुलीस दळान घडणूक थळाचेर भेट दिवन राष्ट्रीय संकश्ट निवारण दळाक सोद आनी बचाव कार्या खातीर पाचारण केलां। ह्या घडणुकेचेर मंत्री संजीव गोंड हांणी दूख उक्तायलां। जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। घडणुकेच्या कारणाची चौकशी सुरू आसा। जे आडकून पडिल्ले कामगार आसात तांकां भायर काडप हे आमचे पयले काम आसा अशें जिल्लोधिकारी BN सिंग हांणी सांगलें। एक घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। राजकीय दळाच्या फुडाऱ्यांनी संयमित वक्तव्यां करप गरजेचें आसा अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सुचयलां। मतदारांचे पुनर्निरीक्षण, SIR आनी बिहारांत जाल्ल्या वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत येवपी वक्तव्याचेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर उलयतना तांणी सांगलें की लोकशायेंत दर एकल्याक आपलें मत उक्तावपाचो अधिकार आसा, पूण मत उक्तायतना संयम राखपूय गरजेचें आसा। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important, because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruits? So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. दिल्लीत जाल्ली घडणूक एक दुखदिणी आसा। सगळ्यो सोद संस्था ह्या घडणुकेची खोलायेन चवकशी करता अशें दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाच्या फाटभुंयेर उपराष्ट्रपतींनी सांगलें। This is the terrorist. The police forces and the other forces, intelligence forces, have to be fortunate every time. Terrorists has to be fortunate at one time. That has happened. It is very painful, but that makes a big alert among all the agencies. They will do their best and they will curtail it in the future. बंगालचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी हांणी केल्ले आरोप फटीचे आसा अशें म्हळां। खासदारांनी, पत्रकारांनी आनी सोद संस्थांनी राजभवनांत येवन सोद आनी चवकशी करपाचें आमंत्रण तांणी दिलां। Today from 5 a.m. onwards, civil society representatives and the media have been visiting Rajbhavan to see whether there is any stock of arms and ammunition here, as falsely alleged by the Honorable MP. If arms and ammunition are stored here, it means the Calcutta police, which is guarding the Rajbhavan, is not doing their duty. Or, more sinister, they are conniving with somebody who can smuggling arms and ammunition
to a constitutional institution like the Raj Bhavan. This is something very, very serious. Today the media have come, they are still coming in, public are coming to see whether there is arms and ammunition here. The legal implications of this hate speech is being examined, and action will be taken to ensure that the dignity of the office of governor and the Raj Bhavan are protected. गोंय क्रिकेट असोसिएशनचे नवे वेंचून आयिल्ले अध्यक्ष महेश देसाय हांच्या फुडारपणाखाला पर्वरीच्या गोंय क्रिकेट असोसिएशनाच्या सभाघरांत वर्सुकी सर्वसाधारण बसका जाली. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बांदप, ऑडिट करपा खातीर समितीची स्थापना करप आनी हेर प्रस्नांचेर आयच्या सभेत भासाभास जाली. धारगळच्या पेडणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचे बांदकाम करपाचें आसा आनी गोंयांतल्या बऱ्याच क्रिकेट क्लबांनी तेंको दिला आनी सरकारा कडच्यानूय तेंको मेळटलो अशी आस्त महेश देसाय हांणी ह्या वेळार उक्तायली. आमी आतां 20 सेंटरां स्टार्ट केल्या भुरग्यांक अंडर-16, अंडर-14 आनी तातूंतल्या भितर 5 सेंटरां पिंक फोर्स म्हणून फक्त चलयां. ऑलरेडी मंडेच्यान सेंट एंटनी स्कूल तांचे कडल्यान स्टार्ट जाल्लें कोचिंग करपाचें आनी 5 सेंटरां आमी फक्त चलयांक म्हणजे नो इंटरफिरन्स ओन्ली गर्ल्स. बॉयज बीज ना, बॉयसांची 14 सेंटरां सेपरेट आसतलीं. सो दीस इज द वे हाव वी आर गोइंग टू डेवलप क्रिकेट. आनी आमी आजच्या आमकां हें मेळ्ळा त्या प्रमाणे ह्या 3 वर्सांक आमी ट्राय करतले स्टेडियम बांदपाक. सरकाराचो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो. हांव जाणा सीएम तसो व्हेरी गूड स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाका तरी तो ना म्हणचो ना नाल्यार आमकां कोणाकूच ना म्हणटो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी आमी स्टेडियम नीड ऑफ द आवर. आतां धारगळ जाल्या भितर कनेक्ट टू द एअरपोर्ट इज क्लोजर, हॉटेलां आसा म्हणजे आनी इट इज अ बेटर प्लेस. पूर्वी दिल्लीतल्या यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात आयोजित केल्ल्या सासंद खेळ महोत्सवा अंतर्गत नमो रन फॉर सेफ्टीचे आयोजन जालें. ह्या मॅरेथॉन सर्तीत बऱ्याच लोकांनी वांटो घेतलो. दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हिणें ह्या सर्तीक बावटो दाखोवन सर्तीची सुरवात केली. ह्या वेळार पूर्वी दिल्लीचे खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है. खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है सच में बहुत ही सुंदर है. और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली. भारत दक्षिण आफ्रिका मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत आयज 3ऱ्या दिसा दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 30 धांवड्यांनी जैत मेळयले. भारतान काल दक्षिण आफ्रिकेचो दुसरो डाव 153 धांवड्यांचेर सोंपयल्या उपरांत भारताक 124 धांवड्यांची मोख साधपाचें आव्हान आशिल्लें. पूण दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी केल्ल्या घातक गोलंदाजीक लागून भारताची फलंदाजी गडगडली आनी 93 धांवड्यांचेर भारताचे सगळे गडे बाद जाले. दक्षिण आफ्रिकेच्या वतीन गोलंदाज सायमन हार्मर हाणें 14 षटकांत 21 धांवड्यो दिवन 4 गडे बाद केले. दक्षिण आफ्रिका ह्या माळेंत 1-0 अशी आघाडीचेर आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.5 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. बिहारात विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी कडच्यान सरकार घडोवपा खातीर बसकांची सुरवात. फुडल्या सप्तकांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या आमदारांची जातली बसका. राजकीय फुडाऱ्यांनी वक्तव्यां करतना संयम दवरचो, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची सुचोवणी. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान मडगांवां रवींद्र भवनात जाली मुखेल कार्यावळ. धर्तरेवेल्या घटकांचेर आदिवासींचो पयलो अधिकार. मुखेलमंत्री.
72व्या अखिल भारतीय सहकार सप्तका निमतान म्हापशा आणि सांखळे जाल्यो कार्यावळी। मुखेलमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्रात आशिल्ल्या संस्थांचो केलो भोवमान। आणि गोंय क्रिकेट संघटनेची जाली वर्सुकी सर्वसाधारण बसका। धारगळच्या क्रिकेट मैदाना खातीर सरकाराकडच्यान तेंको मेळपाची अध्यक्ष महेश देसाय हांणी उक्तायली आस। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परतून मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।